हांव गांवांतावन मस्कताक पावलो बऱ्या फुडारा खातीर आनी मस्कतां साबार वर्सां आशिल्लो बारीकशे एक सोबीत व्हरतो गांव आनी ते मस्कतांतले दीस हांवें केदांच विसरोवचे बरी नात. हांव सुरवेर गेल्ल्या सुरवेर आमी केदाळे दनपारां रातीचें हॉटेलांत थंयसर जेवचें आसलें आनी ते दाळा आमकां अरब पे रेस्टॉरंट ऑल बीन सल्डानाचें बारी आमकां एक मोगाचें. अशेंच आमी कलिग्स अशें उलयताना कोणांगी सांगलें जरी तूं काल्याक हॉटेलांत जेवताय सदांय कित्याक तुवें रांदून वचो म्हणून. कित्याक म्हाका रांदया म्हणलें एक मन जालें. सो त्या देखून ऑफिसांत हांव घरा येता आसतना एका मलबारीच्या दुकानाक वचून एक बोबलें लांबशें एक काण गेलें. बोबलें काण घेवन घरा गेलो आनी पयलें रान्नीचेर शीत दवरलें. तें शीत इतलें मोव जालें की तें वोर्न ताच्या की दाट आसतालें. जावं दी तें शीत जालें. ताचे उपरांत मिरसांग कट केली. ताच्या उपरांत इल्लो पियाव कट केलो. मागीर तेल रेडी केलें आनी आतां हांवें तें बोबलें कातरतना कालें पळोवचें. भितर सगळें तांबडें तांबडें. मागीर म्हाका कळ्ळें हें हांवें हाडिल्लें बोबलें न्ही हें वॉटरमेलन काळिंग म्हणून. म्हज्या जिवितांत हांवें पयले फावटी पळयल्लें तें लांब काळिंग. म्हज्या जिवितांत हांवें पळयलां काळिंगा ती कारकोळची ती रावंड काळिंग. तशें दीस पाशार जाले आनी एक फावटी म्हाका ड्रायव्हिंग लायसन्स जाय जें आशिल्लें आनी म्हाका आमच्या कंपनीच्या PROन त्या ड्रायव्हिंग लायसन्साक एका दिसा येलें. आनी मे असो म्हयनो तुमकां गोत्त आसा गल्फांतली दग आनी त्या दगेन तूं इतलें वोत कारेकट्टू वोत आनी म्हजे कडेन हांवें कुलींग ग्लासी घालून नासलें. हांव गेलो त्या ड्रायव्हिंग सेंटराक. थंय वेता आसतना थंय ताणें म्हाका PROन शिदा भितर येलें आनी गेल्ल्या उपरांत म्हाका कांय टायम मेळूंक ना. शिदा ताणें वचून कदेलार बसयलें. बसून त्या बोर्ड आसा आनी ताचेर हांवें अक्षरां वाचूंक आसात पूण म्हाका भितर कितेंच दिसना. सगळो बोर्ड सगळो ब्लँक. सो मागीर तो इन्स्पेक्टर हांव थंय बसलां. तो हांगा मुखार बसला मुखार आसा आनी ताची बॉडी काणून ताणें बोर्डाक दवरल्या. आनी बोर्डाक दवरन तो त्या बोर्डाक पळयना. तो म्हाका पळयता आनी म्हाका कांय दिसना. सो म्हाका हांवें एक आलोचन केली आतां तो त्या बोर्डाक पळयना. सो त्या देखून ताका तो पळयना म्हणलें खंडीत. तो बोर्ड असो टक करून आवाज जाताना हांवें ई म्हळें. पुर्तून आवाज केलो एन म्हळें. ताच्या उपरांत पुर्तून आवाज केलो ओ म्हळें. ताच्या उपरांत आनी एक आवाज करताना क्यू म्हळें. तितल्यार तो म्हणलो येला पास म्हणलो आनी ताणें म्हाका वचूंक सांगलें. भायर हांव येता आसतना सो म्हजो पियारो म्हणटा म्हणून आतां कुल्लो घालता. हांवें ताका सांगलें थँक्यू म्हणून. मागीर ऑफिसाक पावलो. मागीर हांवें ताका सांगलें म्हज्या PROन म्हाका सांगलें कुल्लू घालतान थँक्यू म्हाका ताणें कॉंग्रॅच्युलेट केलें. तूं म्हाका म्हळ्यार एबीक येनातली आनी त्या देखून तो म्हणालो म्हजे इश्ट म्हणालो सो त्या देखून तूं कालें म्हणटाय सायबा कुल्लू घालतान म्हळ्यार तुवें सांगलें पुरा मिस्टेक म्हणून. तशी गजाल म्हज्या ड्रायव्हिंग लायसन्साची. अशें दीस पाशार जाले आनी म्हजो एकलो इश्ट आसलो अशोक म्हणून. आनी तो भारी एक भंगार मनीस. आनी अशोकाक एक संवय खंयचेंय जाल्यारय तो आपणाक क्रेडीट काण घेनातलो. खंयचें एक ऑफिसांत काम जाल्यारय खंयचें एक सक्सेस आसल्यारय ताका कॉंग्रॅच्युलेट म्हणटाना तो म्हणटलो ना जेरी म्हजें कांय ना. म्हजे एक तो दोगी एसिस्टंट आसात पुरा तांणी करचें आनी तांचें सक्सेस म्हजें सक्सेस म्हणटालो. तशें खंयचेंय जाल्यार जावं दी परतून ताका एक फावटी प्रमोशन जालें. आनी प्रमोशन जाताना हांवें ताका सांगलें कॉंग्रॅच्युलेशन अशोक भारी बरी खबर. ना जेरी म्हाका कांय प्रमोशन मेळ्ळां जाल्यार म्हजे दोगे एसिस्टंट आहात ते भारी बरे मनीस. सो तांचे वरवीं तांच्या हार्ड वर्कान म्हाका हें सक्सेस अशें म्हणून दीस पाशार जाले. थोड्या तेंपान तो दुबाय गेलो. दुबाय वचून एक दीस ताणें दुबाय वचून एक बिझनेस सुरू केलें आनी म्हाका गुगल येत आसलें आनी ताच्या उपरांत एक दीस ताणें म्हाका कॉल केलें. ताका तो म्हणलो जेरी एक बरी खबर आसा म्हणलो. हांवें सांगलें बरी खबर. सो भारी बरी खंयचें नवें बिझनेस मेळ्ळें गे तुका. न्ही जेरी नवें बिझनेस न्ही मागीर आनी खालें एक बारी प्रॉफीट जालो गे. न्ही तें न्ही जेरी म्हजी पतीन विन्या आहा पळय ताची बरी खबर आहा. म्हाका भारी एक संतोश जालो. आतां एक बरी खबर म्हणटाना आतां म्हाकाय 4 भुरगीं एक कोणी एक अशें बरी खबर दितना म्हाकाय संतोश जातालो. हांवें ताका सांगलें कॉंग्रॅच्युलेशन्स अशोक भारी एक बरी खबर. आनी ताका सुवायेच्या बळान म्हणालो जेरी म्हजें कांय ना जेरी हांवें कांय केल्लें ना. हे म्हजे एसिस्टंट आसात पळय
ती तांची कामां म्हणलो म्हाका आयकून वास आसा की आनी अशें म्हज्या जिवितां सबार हास्य भरीत घडितां घडल्यान हांव मस्कतावन गांवा गेल्लो म्हज्या काजाराक आनी हांव गांवा गेल्या उपरांत 1-2 दिसांनी म्हाका एक कडेन इन्विटेशन परत दिवंक आसलें आनी त्या सांजेर म्हाका एक काजाराचें आपोवणें आसलें व्हंकले गेल्या पट्टेनी म्हाका काजाराक सांगलें आनी व्हंकलेची म्हाका बरी वळख आसली तशें हांव घरा गेलो त्या दीस इन्विटेशनां थोडी दिवन घरा पावलो घरा वचून न्हांवन हांव न्हेसोन रिक्षादन सीदा कॅथलीक क्लबाक गेलो कॅथलीक क्लबाक वचून रिक्त आसतना पळयतना थंय प्रेजेंटेशन चलता त्या दाळा प्रेजेंट्स आसतालीं आनी लोक लायनीर रावला सो त्या देखून हांव सीदा वचून लायनीर रावलो लागीं येता आसतना व्हंकलेक पळयतना व्हंकल म्हज्या वळखीची न्ही आनी म्हाका खात्री जालें हें काजार म्हाका ताणें आपोवना लो थंय पांय निसरून हांव सीदा रिक्षा धरून डॉन बॉस्को हॉलाक गेलो डॉन बॉस्को हॉलाक वचून येता आसतना थंय भलायकी मागतात सो न्हवरो आसा व्हंकल आसा आनी पळयतना व्हंकल म्हज्या वळखीची न्ही हांवें चिंतलें की मिस्टेक जाला सो त्या देखून कांय दुसऱ्यांत हॉल आसतलें म्हणून थंय हांव रिक्षा धरून हांव सीदा वालेंशिया हॉलाक गेलो वालेंशिया हॉलाक वचून हांव दारवंता कडेन रावलां पळयतना न्हवरो इशीन तिशीन गुंता आनी व्हंकल दिसना हांवें चिंतलें व्हंकल कंडी जावन तिका साड्याक वेला म्हणून साडो न्हेसो ताचे उपरांत पयशिल्ल्यान पळयतना ते एका कॉर्नराक बँड चलता आनी बँड म्हजो तापतो मित्र क्लॉड आमर क्लॉड आनी थंय वचून सीदा हांव क्लॉडी कडेन गेलो आनी हांवें क्लॉडीक इतलें सांगलें आशाचें काजार म्हणून तितल्या तो म्हणलो आशाचें काजार फाल्यां जरी टावन हॉलांत तितलें आयकून हांवें ताका कितेंच सांगूना ताचे ओठो उलयलो ताचे उपरांत ताचे सांगता म्हाका काजाराक आपोवन घातलें जाल्यार जेवलो आनी थंय हांव भायर येयलो